कर्नाटक आणि गोयामध्ये पेटिल्ल्या म्हादय वादा उपरांत काँग्रेसीन दिनेश गुंडूरावाक गोय प्रभारी पदावयल्यान काडून उडयला। गुंडूरावाच्या जाग्यार खासदार मणिकम ठाकूर हांचे काँग्रेसीचो गोय प्रभारी म्हणून नेमणूक केल्या, जाल्यार गुंडूरावाकडेन तामिळनाडूची जबाबदारी दिल्या। केंद्रान कर्नाटकाच्या DPRक मान्यताय दिल्ल्यान गोय आणि कर्नाटकामदी तणावाचे वातावरण निर्माण जाला। हे फाटभुंयेर काँग्रेसीन आपलो गोय प्रभारी बदलिल्ल्यान राजकीय मळार आर्दी परती चर्चा रंगपाक लागल्या। काँग्रेसीचो गोय प्रभारी आशिल्लो दिनेश गुंडूराव हो कर्नाटकी, ते खातीर म्हादैच्या विशयाचेर कर्नाटक काँग्रेस कर्नाटकाची जाल्यार गोय काँग्रेस गोयची बाजू घेवन फुडें वतले अशें ताणें फाटले फावट म्हणिल्लें। Karnataka Congress will fight for Karnataka's issues. Goa Congress will fight for Goa's issues. So that is a different. See, it's like the issues have to be resolved in the level of courts and at the center. So that issue has to be resolved in a legal framework, which ultimately has to be decided by a judicial authority. That is the ultimate way that this can be resolved, and nobody can dispute that. दिनेश गुंडूरावान अशें म्हटले असले तरी लेगीत सद्याक म्हादैच्या विशयावेल्यान गोय आणि कर्नाटकामदी जे चल्ला तातूंत काँग्रेसीक पडपाचें ना हे दिनेश गुंडूरावाचे बदलेवेल्यान स्पश्ट जाता। दुसरे वटेन कर्नाटकान काँग्रेस सत्तेर आयल्यार म्हादैचे उदक गुंडाळून व्हरपा खातीर 300 कोटी रुपयांचे अनुदान दितले अशें आश्वासन काँग्रेस फुडारी रणदीप सुरजेवालान दिला। हे फाटभुंयेर गोंय काँग्रेस दिल्लीतल्या केंद्रीय मंत्र्याक मेळ्ळ्या उपरांत कर्नाटकाच्या DPRक दिल्ली मान्यताय केंद्र सरकार फाटी घेतले की ना ते कांय दिसां भितरूच स्पश्ट जातले। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।